नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. गोंयच्या राना वाठारांतल्या उज्याचेर गोंयच्यान पीएमओक रिपोर्ट गेला. नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन खंय रिपोर्ट दिला. मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयला. तेवटेन फाटले 2 दीस 70ंतल्यान कर्नाटकाचे शिमेर पाविल्लो उजो पालवला म्हणून मंत्री आमदार विश्वजीत राणेन ट्वीट करून अपडेट दिल्या. 350 लोकांची टीम खंय नजर दवरून आसा. 70च्या अभयारण्यातलो उजो 8-10 दिसां उपरांत कंट्रोलान येता. नॅशनल फायर मॅनेजमेंट प्लाना सकल गोंयाकूय आधार करात म्हूण केंद्रीय राना मंत्रालयाक सांगला म्हूण राना मंत्री विश्वजीत राणेन प्रुडंटाक काल सांगिल्ले. मुख्यमंत्र्यान आज विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयच्या राना वाठारांतल्या उज्याचेर गोंयच्यान पीएमओक रिपोर्ट गेला. नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीनूय रिपोर्ट दिला. आज एक फॉरेस्टर पीएमओन रिपोर्ट मागलेलो. फॉरेस्ट धाडलो मरे त्यांनी. धाडलो रिपोर्ट. अरे वॉट एवर द थिंग, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंटाक तेजो रिपोर्ट जावपा पयलीं तो ऑलरेडी कळयल्लो. मॅन मेड नॅचरल कितें माधय अभयारण्यान 60 सावन सुरू जाल्लो उजो निमाणे बऱ्याच प्रमाणात थंड जाला. मोर्लेगड, चोर्ला घाट, केरी, चरामणे, देरोडे वाठारांतलो उजो सध्या कंट्रोलान. विश्वजीत राणेन ट्वीट करून परिस्थितीची अपडेट दिली. तो ट्विटान म्हणटा फाटले 2 दीस उजो ना. उजो लागिल्ल्या सुवातेर नदर. देरोडे, सुर्ला, म्हादयचेर नदर. परत उजो लागचो न्ही म्हूण प्रयत्न. नेत्रावळी, खोतीगांव वाठारांत नदर. 350 लोक दवरतात नदर. थळावे फायर फायटरांचे उपकार. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. गोंयची पयलीच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ट्रॅफिक सिग्नल मेरशे चालीक. पीपीपी तत्वाचेर हो प्रकल्प वर्सभरांत गोंयभर चालीक लावपाचें सरकाराचें टार्गेट. AI ट्रॅफिक नेम मोडटल्यांक आपल्या आपूण पुराव्यां सयत तालाव घरा धाडटा. तालावाचे 70% पयशे कंपनीक, 30% सरकाराक उरतले. उक्तावणाक मुख्यमंत्री, येरादारी आनी PWD मंत्री आशिल्ले. मेरशे जंक्शनार गोंयची पयली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ट्रॅफिक सिग्नल घाल्या. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, तालाव दिवप, गाड्यांची वर्दळ पळोवन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लान तयार करपाची कामां AI आपुणूच करतले. पीपीपी तत्वार सुरू केल्ले ह्या प्रकल्पा वरवीं येता तातली 70% येणावळ कंपनीक जाल्यार 30% सरकाराक. सरासरी दिसाक 1-2 मनीस गोंयच्या रस्त्यार सोंपता. नेम पाळचे आनी स्पिडीचेर नियंत्रण दवरचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो तरणाट्याक उलो. फर्स्ट सिग्नल्स आमी आज लॉन्च केले. म्हाका खूब बरें दिसता. इट इज नॉट ओनली द ट्राफिक बट इट इज फॉर द सेक्युरिटी पर्पज ऑल्सो. इन फ्युचर म्हणजे ट्राफिक मॅनेजमेंट तर ह्या सिग्नलाचेर जातले. जशें माविनान आनी निलेशान एक्सप्लेन केला त्या प्रमाणे फॉर द सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू और इट विल सपोर्ट फॉर द पुलीस ऑल्सो. म्हणजे इन फ्युचर जर आमकां सेक्युरिटी पर्पज AI इंटेलिजन्सच्या माध्यमांतल्यान कोणाकूय जर अरेस्ट करपाक जाय जरी आसत जाल्यार पिक्चर कॅप्चर केल्या उपरांत गाडयेंतल्यानूय तेजो पिक्चर कॅप्चर करून तो ह्याच सिग्नला वयल्यान आतां 5 मिनटां पयलीं पास आउट जाला किंवा ॲट प्रेझेंट ही इज ऑन दीस सिग्नल हें सांगपा खातीर आमकां अशा पद्दतीच्या आर्टिफिशियल मॅनेजमेंट सिग्नलाचो यूज जातलो. आमचो डिपार्टमेंटाचोय प्रयत्न चालू आसा की आमचे जे कॅमेरा एक्झिस्टिंग आसा जायते कडेन ते चलना, आउटडेटेड जाला. सॉफ्टवेअर चेंज केल्यार ती यूज करपाक मेळटले आनी ते डेटा पुलिसे म्हणनाका, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट एन्फोर्समेंट सेक्शना म्हणनाका आनी वेगळे वेगळे कडेन हे इन्फॉर्मेशन आनी डेटा आमकां यूज करपाक मेळटले. सर, तुम्ही पीपीपी मॉडेल म्हणलो न्ही, सो ते कंपनीक पयशे कशे वताले रिकवरी? पहिले जशें आमी म्हणटाले 100 रुपया जर चलन जनरेट जालो 70% विल गो टू देम, 30% विल कम टू द स्टेट. 70 कंपनीक वतले. 70 भितर त्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणें करपाक जाय, त्याचे सिग्नल मेंटेनन्स ताणें करपाक जाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ताणें मेंटेन करपाक जाय. हो सिग्नल इतलो बरो आसा जशें तुमकां पयला CM पर्सनली कडेन ते लॉन्च केलो. तो अशें करून खुबश्यो गोश्टी आनी आसा जे एंटायर मॉनिटरींग आमी ट्रॅफिक म्हणजे आमी पुलीस सिस्टमाक दिल्ले आसा. डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल जर जाय तर ते आमी डिटेक्ट करूंक शकता. खूब गोश्टी आसा. इवन फाल्यां हांगा पोल्युशन लेवल जे गाडी खंयची चड दिता ती खूब गोश्टी.
प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. धारबांदोड्या भुमिका नगरांत फेटल अपघात. सेल्फ एक्सिडेंटांत एकलो आत्ताक गेलो. कर्नाटकाची गाडी. सोंपलो तो बेंगळूरचो के विनोद कुमार कृष्णप्पा. बरोबरच्या 3 जाणांक बरोच माल लागला. तांकां हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात. गाडी उसळून देगणांत पडली. थळावे सांगता त्या प्रमाण रस्त्याक रेलिंग घाल्ली जाल्यार खंय अपघात जावचो नाशिल्लो. बुधवारा दनपारची गजाल. धारबांदोड्या सेल्फ एक्सिडेंट. गाडी स्पिडीर वलतार रस्त्यावेल्यान भायर गेली आनी देगणांत पडली. बंगळूरचो के विनोद कुमार कृष्णप्पा म्हणटा तो आगताक गेलो. ताच्या बरोबर आनी 3 जाण आशिल्ले. तांकां बरोच मार लागला. तांकां हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण गाडी स्पिडीर आशिल्ली. वलतार ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आनी अपघात. थळावे म्हणटा हालींच खंय PWDन रस्तो हॉटमिक्स केला. मात देगणा कडेक रेलिंग घाल्ले ना. रेलिंग आशिल्ले जाल्यार एक्सिडेंट जावचो नाशिल्लो. तिस्कार बायपासार एक्सिडंट जाला. तिस्कार टू MRF T20 वयता त्या रस्त्याक बायपासार एक्सिडंट जाला. हो शार्प टर्न. ह्या शार्प टर्नार जवळ जवळ 15 मीटर गाडी सकयल वचून एकट्या 31 वर्साच्या भुरग्याचो आयज जीव गेलो. हो बेंगलोरचो भुरगो आयज ती भोंवपाक गोंयांत येताली. सो सकयल 15 मीटर सकयल गेलो, भुरग्याचो जीव गेलो. आतां आमी म्हणटले कारण ओवर स्पिडींग, रेश एंड नेग्लिजन्स. पूण दुसरी गजाल आसा, PWDन हांगा रिसेंटली वॉटमिक्सिंग केलां आनी रेलिंग्स लावना. सामकी गरजेची गजाल आशिल्ली रेलिंग्स लायिल्ली. जर सपोज आयज तेंच्यांनी रेलिंग्स लायलेले, क्रॅश बॅरियर्स लायलेले जाल्यार आयज हो भुरगो जीव उगडोवचो नासलो आपलो. आमी कितें करतात, जेन्ना एक्सिडंट जाता रेश एंड नेग्लिजन्स केस रजिस्टर करतात, फाटीं सरतात. म्हणून गव्हर्मेंटान हेचेर एक इंडिपेंडंट बॉडी अपॉयंट करून रूट कोज फायंड आउट करपाक जाय. जो कोण डिफॉल्टर आसा हितून, PWD आसूं, पुलीस आसूं, कोणूय आसूं, तेजेर एक्शन जावपाक जाय. हें आमच्या मदीं हें जायना आनी हेची कारणां मागीर हेचे रिजल्ट मागीर हे अशें जातात. गाडी पळयल्यारूच एक्सिडेंट कसो जाला आसूये तें कळटा. क्रेन घालून गाडी वयर काडची पडली. गाडी काबार. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. राहुल गांधी आनी अदानीच्या इश्यू वेल्यान 3ऱ्या दिसा संसदेचें कामकाज ठप्प. विरोधी खासदार अदानी आड कागाळ घेवन पावले ईडीच्या ऑफिसा भायर. 16 राजकीय पक्षांचो दिल्ली ईडीचेर मोर्चा. पोलीस फौज फाटो. मोठो तणाव. काँग्रेस, आप, DMK, RJD, SP, ठाकरे सेना, CPI वांटेकार. TMC, BRS, NCP कडेक. अदानी ग्रुपा आड JPची चौकशेक विरोधकांचो नेट. कोलवाळे सेंट्रल जेलीची व्यवस्था कामांतल्यान गेल्ल्यांत जमा. जेलींत कैद्यांक मोबायल धरून व्यसना मेरेन व्यवस्था. पावोवपी जेल गार्डच. काल समीर मोटे म्हणटा त्या जेल गार्डाक रोलिंग स्मोकिंग पेपरा सयत धरलो. प्रकरण IG प्रिझना मेरेन पावलां. हो जेल गार्ड कैद्यांक मोबायल सप्लाय करता म्हूण हे आदीं सस्पेंड जाल्लो. तरी तो थंयच आतां परत सापडला. कोलवाडची सेंट्रल जेल बेकायदेशीर गजाली आणि भानगडींक लागून दिसपट्टी चर्चेत. बुधवारा परत जेल गार्डाचे कांड. समीर मोटे म्हणटा त्या जेल गार्डाक रोलिंग स्मोकिंग पेपरा सयत रंगे हात धरलो. ताची हिस्ट्री अशीच. हे आदी जेल गार्ड समीर मोटेक कैद्यांक मोबायल सप्लाय करतना धरिल्लो तेन्ना तो सस्पेंड जाल्लो. रोलिंग स्मोकिंग पेपरा सयत सापडिल्ल्या ह्या जेल गार्डाचे प्रकरण IG प्रिझना मेरेन खंय पावला. असल्या कर्मांची आदली हिस्ट्री आशिल्लो जेल गार्ड परत सापडला. ही गजाल म्हत्वाची. जेल गार्ड घडये बोकडे. तांचो मुखेल सुपर सूत्रधार मात रेडी मारूनय अजून मेरेन रेकॉर्डार येना आनी सस्पेंडूय जायना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. जॉयंट मॉनिटरींग टिमीन म्हादयचेर महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचो रिपोर्ट दिला. गोंयचो रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याकय खबर ना. रिपोर्ट करपी MK प्रसाद केरळी. WRDचो चीफ इंजिनियर बदामी कन्नडी. असल्यांनी म्हादयचेर गोंयची बाजू कशी घट जातली
आपाचो मुख्यमंत्र्याक प्रस्न. म्हादयचेर गोंयची बाजू खबर आशिल्ल्या गोंयकारांकच रिपोर्ट तयार करूंक लावचो, बदामी खंय निखळावचो. The monetary report which is needed, we want to see because it has to be accessible to the people. M.K. Prasad from Kerala was been appointed to do a report, monetary report on Goa. So आमी ताका सांगले की कर्नाटकान आपले सायटीचेर घातिल्ले आसा. महाराष्ट्रान मॉनिटरी रिपोर्ट कितें आसा तो ट्रान्सपरन्सी दाखयल्लो आसा कोर्टून सायटीर. Then why Goa's monetary report is not shown? This report has got only things what are written till 2021 September. But beyond that, after that, तेणी कितें केला डायवर्जन, कितें काम तांचें कंटिन्यू जालां तें कांय रिपोर्टाचेर ना. मोर शॉकिंग इज दॅट ही इज टेलिंग, हांवें ताका विचारलें सीएमाक खबर ना काय म्हणटा सीएमाक देखून हो रिपोर्ट खबर ना, इट इज कन्सिल्ड म्हणटा. आतां M.K. Prasad, who is a Keralite, what he knows about what is going in Goa? Will he have that interest? Will he have that heart to support or put? Or दुसरो म्हणटा तो वो बदामी जो आसा, तो चीफ इंजिनियर म्हणून थंय बशिल्लो आसा रिसर्च डिपार्टमेंटांत, काल आमी गेल्ली थंय. डज ही हॅज अ हार्ट? ही हिमसेल्फ इज अ कन्नडी. प्रमोद सावंत आमचे गोंयकार नात त्या पोजिशनाक. ताजे टर्म काबार जावन जाले मरे कितलो टायम, 1 न्ही 2 न्ही 3 न्ही, चवथी खेप तुमी त्या प्रमोद बदामीक तुमी एक्सटेंशन दिल्लें आसा. तो रिपोर्ट जो आसा, तो रिपोर्ट मॉनिटरी रिपोर्ट should be out. Pramod Badami should be immediately replaced, and a competent Goan officer should be made to sit there, who will be there and who will be transparent enough to see the interest of Goa and Goans. केपें पारोड्या कामगाराच्या खुनाची ब्लायंड केस केपेच्या पुलिसांनी 48 वरां भितर क्रॅक केली. आरोपीक पुलिसांनी UPक वचून उखलून हाडलो. आरोपी सोंपिल्लो कामगार अर्जुन शर्मा बरोबर कामाक आसतालो. मोबायलाक लागून खून जाला आसूय म्हूण दुबाव. एक कामगार गायब जालो म्हूण कळटनाच पुलिसांचे टिमीन आरोपीक UPत गांवांत पावचे आदीं वचून उखललो. आज केपी पुलीस पारोडा जी मर्डर केस आशिल्ली तेका जो एक्यूज आसलो तेका ट्रॅप करपाक आनी धरून हाडपाक यशस्वी जाल्ले आसा. जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन आमी चालू केलें पळयलें की एक जो लेबर आशिल्लो तो मिसींग आशिल्लो आनी इवन डिसिजा कडेन जो मोबायल आशिल्लो विच वॉज अ न्यू ओप्पो मोबायल तो मिसींग आशिल्लो. सो मागीर आमी पळयलें की एक जो लेबर आसा पळय तो मिसींग आसा आनी आमी ते थ्रू टॅक्निकल सर्विलन्स पळयलें की तो इज प्रोसिडींग टुवर्ड्स हिज विलेज दॅट इज इन UP. कुशीनगर तेजो गांव, त्या एक्युजाचें नांव आसा प्रदीप यादव. सो आमकां कळ्ळें की हो वयता. सो इमिजिएटली आमची जी टीम आशिल्ली वीच वॉज लेडेड बाय PSI शिवराम गांवस, SC पाटील आनी एक PC रायकर म्हणून, ताका इमिजिएटली आमी राती थंय रवाना केले. तेंच्यांनी सक्सेसफुली स्ट्रॉंग चेज कसाय बस स्टॉप आसा वीच इज जस्ट बिफोर द विलेज ऑफ द एक्यूज, थंय ताका अपरेंट करून थंय अरेस्ट केल्ले. जो विक्टिमान जो नवो मोबायल घेतलो, ओप्पो मोबायल घेतिल्लो तो ताका आवडलेलो आनी ह्या मोबायलाक लागून तेणी ताका मारलो. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपेंच्या विस्तारान पेडणेकर. दिवचले नारव्या 30 बेकायदेशीर चिरेखणी चलतात. खण खात्यान रेडी मारल्यो तरी धंदो चालूच. येत्या वतल्याक कॅमेराचेर पसून खणींनी बिनधास्त कामगार वावुरताना दिसतात. मात पुलिसांची अनवळख्यांचेर कागाळ. दिवचलचो कॉन्स्टेबल घुसपल्ल्यान खंय कारवाय जायना. खण खातें, घर खातें, घरमंत्री करता कितें काय म्हूण प्रस्न. मामलेदार पुलीस सगळ्यांचे रॅकेट. एक्टिविस्टांचो एक्सपोजे. आणि ह्या इतर खणीच्या इतर एक कॉन्स्टेबलय भितर गुंतलेलो आसा आणि तो कॉन्स्टेबल असल्या कारणां खातीर पुलीस कसलीच एक्शन किंवा कारवाई करपाक तयार ना. हांगा जे चालू आसा ते आमकां कळटा कोण कोण आसा ते दिसतात, सगळे लोक काम करतात ते, पण पुलिसांक कांयच दिसना आनी म्हणून तांचे नॉन पर्सन अशें म्हणून FIR रजिस्टर केल्लो आसा. हेचें कारण अशें समथींग इज फिशी सामकें. आनी तितर पुलिसांचो आनी ह्या खणी चलयतात तेंची हात मेळोवणी आसा हें डायरेक्ट सिद्ध जाता. पुलिसांक आजुनूय अननोन पर्सन कशें उरतात, कित्याक आजुनूय गांवाना? हेचें कारण अशें समथींग इज फिशी सामकें. आनी तितर पुलिसांचो आनी ह्या खणी चलयतात तेंची हात मेळोवणी आसा आनी तपासपाचो. परिस्थिती अशी आसा की ह्याच्यामुळे एकूण सगळी मशिनरी एक्सपोज जाल्ली आसा, इन्क्लुडींग म्हणजे सरकार दरबारी जितके आसात
मायनी डिपार्टमेंट एका बाजून तेंय आसा मुख्यमंत्र्याच्या हातीन, होम डिपार्टमेंट एका बाजून तेंय आसा मुख्यमंत्र्याच्या हातीन, पण तरी आसतना दोनूय डिपार्टमेंटां मुख्यमंत्र्याच्या हातीन आसतना सुद्दां ही दोनूय हांगासर जे इतके लांबीचे 2 ते 3 किलोमिटर लांबीचे जे खणी चालू आसा त्यो अजूनय बी बेकायदेशीर चालू आसात. मायनी डिपार्टमेंट बेकायदेशीर म्हणटा हे खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा, तरी आसतना तांकां अजिबात भंय ना. भियानात ते. होम मिनिस्ट्री त्याच्याच कडेन आसा आनी होम मिनिस्ट्री आपणाक जाय ते खेळ करता. म्हाज्या कडेन जे रिप्लाय दिल्ले आसा ते तर अननोन पर्सन्स म्हणून दिल्ले आसा. अननोन पर्सन कशें? पयलो म्हणजे तुमी कोमिदाच्या जमनींनी सगळें चल्लें. आत्तां ही रेड घातले पुलिसांनी जाल्यार हातोहात तांकां रेड हँडेड सगळ्यांक धरूं येता. शेतकी खातें आतां वेळसांवच्या शेतांचे कडेन ड्रेनेज करून उदकाक वाट मेकळी करपाचो पायलट प्रकल्प हातांत घेतले. बुट्टेन शेतां इबाडची न्ही म्हूण अधिकाऱ्यांनी सुचयल्लो उपाय शेतकारांक मानवलो. शेतांत हार्वेस्टर आनी ट्रॅक्टर मुंगरतात म्हूण शेतकारांनी शेतकी खात्याक सांगिल्लें. शेतकी अधिकाऱ्यांचे टिमीन वेळसांव शेतकारांक मेळून इशू कितें तो पळयलो. आमी ट्रॅक्टर घालपाक कॉमेस केल्ले तेन्ना आमचे ट्रॅक्टर थिंगा सामके भितर वचपाक लागले आनी हार्वेस्टर जेन्ना तशें आमी करून जालें आमचें. मागीर हार्वेस्टर येयलो तेन्नाय तेंच जालें. हार्वेस्टरूय आमचो भितर वचपाक लागलो. अर्दी शेतां सोडून अशीं जालें. लोकांक मॅन्युअली काडची पडली ती शेतां हार्वेस्टर वचना म्हूण. आनी ताका लागून आज आमच्या मदें ऑफिसरूय पावल्लो आहा. तेणें तें पळयलां आनी तेणें तो म्हणटा हो एक प्रोजेक्ट केलो जाल्यार फार्मर्सांक जायतें बरें जालें. ही ड्रेनेजी जायन जातलें. पयलीं इतकीं वर्सां शेताचेर रोयताले ते बरे भशेन सारके रोयताले. सो ह्या वर्सांच्यान तें मुंगरता म्हणून आमी एक इन्स्पेक्शन करया म्हणलें. कित्याक लागून कितें प्रॉब्लेम आसा काय म्हणून. जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक येयल्ले पळय तेन्ना आमकां कळलें की वयल्यानच्यान जो उदक येता आनी जे एक्सेस पावसाचे प्लस वयले जे फ्लॅटां आनी कितें प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा तेंचे जे एक्सेस उदक येता ते ड्रेन आवट जायना आनी ते येता आसतना फ्लो जावन शेतांच्यान येता. सो भितर सील्ड जावन उरलेले आसा आनी ताका ड्रेन आवट हें ना, ड्रेनेज ना, प्रॉपर ड्रेनेज ना. सो ते चारूय सायडीच्यान न्हू एक ड्रेनेज बांदून जे एक्सेस उदक आसा शेतांनी उरतात ते तर ड्रेन आवट सारकें जालें जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. कोरगांव पंचायतीचो तलाटी लोकांक समाजाचो दाखलो दिवंक पिट्टा. ते भायर तो सप्तकांतल्यान 2 दीस पंचायतींत येता. लोकांची कामां आडकून उरता म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळ घेवन भंडारी समाजाचें शिश्टमंडळ आनी थळावे सरपंचा मेरेन पावले. लोक फूल टायम तलाटी मागतात. थळाव्यांनी त्याच नेटार तलाट्याकय उजरायलो. जे तू कितें करून गेला पळय ते दुसरो खडापड करूं शकना. कायद्यान हाती घातलेच पण हती एकदां आमी सर्टिफिकेट दिता पळय लोकांक सांगून की लायफ म्हणून दिता. लायफ सर्टिफिकेट तूं रिजेक्ट कशी करता? तुका कोणी अधिकार दिला? तूं न्हू ना म्हाका ते विशय तेंचो कोणाचोच सांगना नाका ब्रह्मदेवाचो. तूं म्हाका तुका कलेक्टरान सांगला वांयगणकर जो डेप्युटी कलेक्टर आसा पेडण्याचो तेणी तुका रिजेक्ट करपाक सांगला काय तूं तुजी मस्ती करता ती सांगला. ते म्हाका ते सांगू नाका. हे लोकांक तूं बेश्टी त्रास करता ते आमकां त्रास करता. ना म्हाका तूं एकदां तुजें फायनल एकूच सांग. हांवें तुका एकदां रिमांड दिल्ली हांगा येवन सांगलेलें मरे तूं धाड आनी कलेक्टरा कडेन हांव उलयलो. कलेक्टर कितें सांगता म्हाका कलेक्टर कितें सांगता ते तुका हांव सांगता. आतां कोण हेच्यान तलाटी खंयचो रिजेक्ट करता पळय ते म्हाका सांग. आतां तुका सांगून तुका सस्पेंड करपाक तुका ही वर्डरी तुज्या व्हॅल्यू काय ना. ही समाजाची कॉपी. ही तुझे सर्क्युलर न हे कलेक्टराचे सर्क्युलर न पळय मिडिया पळय मातशें हे जे कितें आसा पळय ते भंडारी कमिटीन दिला की एका म्हाका समाजाचे हातपांय ओडपाचे. ही ऑर्डर हा 2022 आनी 2019 सर्टिफिकेट हो रिजेक्ट करता. म्हणजे मदानगिरी कोण करता? मामलेदार करता, कलेक्टर करता का हो तलाटी करता? आमदाराक सांगता हांव की आमचे कोरगांव चड लोक आहात. खंय तरी आमचे एक तलाटे खंय तरी आमकां एक 2 दीस विकान दिता. ते एक चडशे वांगडी आमचे वीक येवपाचो कित्याक खंय तरी एक आमची कामां जावपाक रेसिडंट आनी कितें OBC खंय तरी एक प्रॉब्लम आसता. एक चडान चड तेंचे जायत ना आनी तलाटी हय येयना. तशें खूब प्रॉब्लम कंप्लेंट येयलेले आहा. कलेक्टरासून डेप्युटी कलेक्टरासून कितें म्हणून दिला आमकां हे सायनी चेक कर. कोणाची सायनी चेक करा?
पळय आतां हांव उलोवंक शकना हांगा हेचेर उलोवंक शकना कित्याक लोकांचे प्रॉब्लेम आसा उलोवंक तुमी कितें उलोवंक शकना मामलेदारा कडेन उलयता आनी मागीर कितें तरी मामलेदार न्हू आतां तुमकां ऑर्डर खंयसून आयला मामलेदार आसता आदल्या तेंपार सांखळे विठ्ठलापूर शिगम्याच्या बोवाळांत लोक बागायतींनी चोरतालो तें बंद करूंक थळाव्यांनी तांकां उसळ करून दिवपाची प्रथा घाली जाणकार सांगता त्या प्रमाण 200 वर्सां सावन विठ्ठलापूर ही ब्रह्म्याचे उसळेची परंपरा चल्ल्या आदीं ती 5 दीस चलताली आतां 10 दीस चलता दर दिसा 50 ते 60 किलांची चण्याची उसळ करतात ही उसळी जवळजवळ 2-250 वर्षापासून अगोदरपासून चालू आहे अगोदर ते शिगम्याला चोर वगैरे यायचे ना ते आमच्या पटवाडीतले असे केळी चोरायचे ते केळ्याची भाजी वगैरे तशी करायची मग याचा लोकांनी ठरवलं राणे वगैरे म्हणून उसळी चण्याची उसळी करायची त्यावेळीपासून ती उसळी सुरू झाली अगोदर 5 उसळाच्या म्हणजे पहिल्या 10 जणांची मग वाड्याच्या सगळ्यांची मग शिगम्या मंडळाची सगळ्यांची मिळून 10 जणांची उसळी म्हणतात दुसऱ्या दिवशी मग महाजन राणे मंडळी ना प्रतापसिंग राणेरावजी त्यांच्या घरातली तिसऱ्या दिवशी मग त्यांचे कारभारी दुभाषी म्हणून रामराव दुभाषी त्याची कुठे हा दुभाषी त्यांची चौथ्या दिवशी नाडकर्णी म्हणून त्यांच्या त्या नाडकर्ण्यांची उसळी म्हणतात आणि 5व्या दिवशी शिंदुरे म्हणून ते 40 वर्षापूर्वीपासून घालत आले मग ते अंगोल येते मग त्याच्यानंतर मग भक्त मंडळ आले साखर कर्माचे आता 10 दिवस होते उसळी रोज एवढी होते ब्रह्म्याला म्हणजे त्या जयानं ती केली जाते नैवेद्य दाखवल्यानंतर मग हे द्रोणे भरण्यात येतात जवळजवळ 800 ते 1000 द्रोणे भरले जातात ह्याच्यामध्ये किती 11 वाजल्यापासून सुरू होतं नाही आता 10 वाजता सुरुवात 11ला होते साधारण आणि 11ला मग हे गरडे लावल्यानंतर लोक सगळे येतात आणि जवळजवळ 11:30ला वाटायला सुरुवात होते ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक पॉडकास्ट टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं